येवकरिस्तांतल्या जेजूको आराधन करून गावया. आराधने ತಂದೆ, आराधने ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ. ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು, ನಿನ್ನನ್ನು ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ನಿನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಅದು ಬಾತ್ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
Alleluia, 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 Alleluia. Perdón. Alleluia, 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 Oi, Sumia Jesus, tu dividi un solo, tu Deus, Tri, या पवित्र वस्तूंचो रिप्लाय आमकां सांगात दिवच्याक ह्या हुंड्यार तूं धांवलाई दिंब्यांनी पडोन अवतान आनी भक्तीपणान काळजांतान तुजें आमी आराधन करता आनी गायता आनी म्हणटा आमी तुजें आराधन करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता मिया आमी तुजें आराधन करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता युक्रिस्तांतल्या जेजू म्हज्या देवा आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया जेजू युक्रिस्तांतल्या जेजू म्हज्या राया आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया जेजू युक्रिस्तांतल्या जेजू म्हज्या इश्टा आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया जेजू युक्रिस्तांतल्या जेजू म्हज्या बोऱ्या गोवल्या आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया जेजू युक्रिस्तांतल्या जेजू जिविताच्या उड्या आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया जेजू युक्रिस्तांतल्या जेजू देवदूतांच्या काना आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया जेजू युक्रिस्तांतल्या जेजू आमकां आमा जिवी दिवच्या वखता आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया युक्रिस्तांतल्या जेजू आमच्या आत्म्याच्या काना आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया जेजू युक्रिस्तांतल्या जेजू आमच्या दादोसकाये आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया जेजू युक्रिस्तांतल्या जेजू आमच्या बरोवशा आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया जेजू युक्रिस्तांतल्या जेजू सासणी जिवी दितेल्या आम्ही तुका आराधन करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता तुई जेजू पुर्वजांनी आरण्यांत मान्ना केलें इस्रायल लोकांना आरण्यांत मान्ना केलें पूण ते मरण पावले पूण तूं आमकां जाताय मान्ना आमच्या आत्म्याचें सासणीक जिवीत दिवचें देखून तुजी स्तुती करना तीच घडीत आवडास काडना गायता आमी दुसऱ्याच्या पूर्वजरुंडाರು ಮನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಇಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಇಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಇಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಸಕಲ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ
या कोण उबी आसा की आमी सगळें दिमी घालना आमचें समर्पण सुरवेत येवकरिस्तल्या जेजूक आमी करया जेजू तुजी आमी स्तुती करता तुका आमी अर्गां दिता काळजाच्या गुणां येता तुजी आमी स्तुती करता तुजी स्तुती कर आमकां पुरो जायना जावं तुजी गितां गावन आमचें वोंट सुकणा जावं तुका अर्गां दिवन आमचो ताळ्या पुरसाण जायना जावं तुज्या मुखार बसोन आनी बसोन आनी बसोन आराधना ढोकलाप दिवन आमकां उल्हासभरीत कर आमकां ददोशी कर तुमी एम्मावसाच्या वाटेर तुवें मोन दिल्लो उंडो सेवन त्या आपोस्तलांचे दोळे उक्ते जाले निरासलेली तांची काळजां नव्या पुरुशान भरली फाटी वेचे ते वा मुखार वेचे ते फाटीत गोवन बोरी बरोबर घेवन फाटी गेले तुमी आमी आमच्या कुटुंबांत आमची कथ आमची बेजाराय आमचे दूख आनी आमचे भोंवतणी घडलेली तुका बरीच घडिता भोगून अणभव करना भियान कंगाल जावन निराशे म्हणल्या भशेन त्या आपोस्तलां पर्यंत हांगासर आयले हांव तेंबियांनी आमी आसा आमचे दोळे उक्ते कर आमचे काळीज पेटोवन दी आमची मोना दादोशी जावन दी देखून आमच्या भरल्या काळजांनी भरल्या आत्म्यान भक्तीपणान भावार्थान दिम्यांनी पडून तुजी स्तुती करून आमी गायता आराधनांनी वंदन करून जीवणी आमचें तुका समर्पिता देखले आणि ते पाती येले तुका सेवण ते बागी जाले आमचे ती येवकरिस्त रुपार येवन आमकांय तूं बागी करताय देखून तुजी स्तुती करून आमी गायता वंदन करू जीवन आमचे आणि तुम्ही म्हजे फाटे म्हजे ते एकवटोन रावा तेन्ना हांव तुमचे ते एकवटोन रावता म्हजे विने तुम्ही कांयच करूंक शकनात म्हूण सांगून तुजे ते चिडकोन रावूंक तुजे ते एकवटोन रावूंक आनी ह्या खातीर आमकां पवित्र येवकरिस्त आमच्या आत्म्याचें काणजावन तुजो तूं जीव दैवीक जीव आमचे भितर वाळोवंक दिल्ल्या जेजू तुजी स्तुती करता आनी गायता वंदन करून जीवन आमचे समर्पिता पवा म्हयनीनो पयस पयस तावण लागीं तावण पावसाक भिजोन म्हणल्या बरी हांगासर आमी आयले हांव तुमकां सुमेस्तांक ह्या येवकरिस्ताच्या आराधनाक हांव स्वागत म्हणटा हांगा कडसून वेळ आमकां सगळ्यांक फायद्याचो जावं दी तुमी घरा वेळ घरा वावर करना वेळ तो हांगा तर करसितात म्हळ्यार एक मिनूट पाड करिनाये एक मिनट पाड करिनाये हरी एक मिनट हरी एक सेकंद जेजूचें आराधन करनंत कसूंक जाय तुमचें मन तुमचें काळीज सगळें तुमचें राटावळी सगळ्यो हांगा धाडा तो राटावळी तकलेन दवरनाकात त्यो सगळ्यो हांगासर दवरा
तुमचे समस्या, तुमची कंत, तुमचे रीण, तुमची पिडा, घरा असल्याचे संकश्ट आमच्या भोवतणी घडलेली ती गणितां ती सगळीं हाडून हांगासर दवरया उपरांत इल्लो नियाळ करतले आमी त्या आयुश्यांत. आनी आतां त्यात देवाचें आमी आराधन करया. पवित्र पुस्तकांत ते गांजांनी केल्ली स्तुती आसा, भोव सोबी स्तुती. पयलें मोरियमायन केल्ली देवाची स्तुती. ती देवाच्या पुताची आवय जाता म्हणली बरी खबर आयकल्लीत. तिच्या काळजांत मोतींतान आयलें स्तुती गायन, मोरयेचें स्तुती गायन, मॅग्निफिकात म्हणटा हांव. लुकान बरयल्या सुवार्तेंत अध्याय 1 वाक्या 40 आनी 7 म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घेता म्हणून आरंभ जाता. दुसरी स्तुती स्नानी जो आमच्या बापायन जाकारेन केल्ली. सदैव जावन सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव म्हणून लोकांच्या सुवार्तेंत आनी बरयल्या सुवार्तेंत अध्याय 1 वाक्या 7 आनी 8 आरंभ जाता. आनी तिसरी स्तुती जेजूक तेंपलान भेटयल्ल्या वेळार सिमिया प्रवाद्यान जेजू बाळका हातान काण घेवन केल्ली ती स्तुती. सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकरा समाधानान वसोवंक दी म्हणून. ही स्तुती इतली सोबीत की इतली अर्था बरीत की पोय सोबीन ती सगळे दीस एका दिसा ती गांवक वा मागणें करूंक दिल्या. ब्रिवियारी म्हणा पोय सोबीचें मागणें तें ब्रिवियारींत आसा. सकाळीं आमकां याजकांक आनी धर्मिकांक कंपल्सरी कड्डाई बेनेदिक्तूस म्हणटा आमी. सकाळीं गांवक आसा बेनेदिक्तूस. आनी मोरयेची स्तुती गायन सांजेच्या मागण्यान, सांजेच्या सोवराच्या मागण्या वेळार तें गांवक आसा. आनी सिमियांची स्तुती रातीच्या मागण्या नायट प्रेयर्स आसा तें गांवक आसा. ब्रिवियारींत आसा गायेचेर कंपल्सरी कड्डाय जावन. अपुर्बाची स्तुती ती मोरयेमायच्या काळजांतान आयिल्ली, जाकारेच्या काळजांतान आयिल्ली, सिमिया प्रवादीन अण्णा प्रवादीन आसली ती तिच्या तांच्या काळजांतान आयिल्ली. ती स्तुती आमची करून घेवया. तीच अनेक रुपान आमी गावया. पूण येवकरिस्तांतल्या जेजूची स्तुती करून आमी गावया. आमी आराधन करचो, आमी स्तुती करचो. देव त्रिएक देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. हा सकाळी म्हळ्यार मुट्टणा पयलीं आमी केल्ली तीच स्तुती. दिसा मध्ये मस्तपडी ती करता आमी. राती निमाणें न्हिदोंक येच्या पयलीं करची आमी निमाणें तीच स्तुती आनी आमी आड पडचें. वायनाडांत तशीच कर न्हिदली बावडी ती निमाणी स्तुती जाली मस्त जाणा. आमी इने नांव कितें घडत खंयच्या वेळार कितें जायत की म्हूण तें निमाणें आमी करचें. तेंत आमकां देवा समर्पण दिवन न्हिदचें. उठल्यार भोव बरें, उठना जाल्यार ती देवाची खुशी. पूण निमाणें आमी करचें काम बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें काम. देव त्याच देवाक बापाक आनी पुताक पवित्र पुस्तकां सोबीत जिजून तुमळां जुवान बरयल्लो सुवार्ता अध्याय 14 वाक्या 20 आनी 3 जेजू म्हणालो, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. तो म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव दोगी म्हळ्यार बाप आनी पूत. उपरांत तो म्हणटा अध्याय वाक्या 25 तुमचे संगाता आसतनांत हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजे नांवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उडासाक हाडटलो. बापा आनी पुता मदलो मोगच पवित्र आत्मो. बाप आमचो रचणार, पूत आमचो सोडवंदार, पवित्र आत्मो आमचो पवित्र करणार. त्या त्रिएका देवाक ह्या येवकरिस्तांत पळोवन ताची स्तुती करया, ताका आमी आराधन करया. गांवन एक भजन म्हळ्यार ती उतरां परत्यान परत्यान सांगची. उतरां परत्यान परत्यान सांगतना भावात आमचो गुंड गुंड जाता. सोंतो समाधान आमकां मेळटा. भजन म्हळ्यार अक्रिस्तावणी करचें म्हळ्यार चिंतप नाका. भजन कोणेंय करियेत, भजन देवाचें करचें. ती परतू परतू ती सोबीत उतरां भावाताची उतरां आमी आमची कन्न घेवची आनी देवाची स्तुती करची. हें भजन हांव शिकयता. म्हजे उपरांत तुमकां तांकता त्या मापान येवकार जेजूक स्तुती करून गावची. परमेश पितने जगदीश नीने तव ವಂದನೆ, ಭುವಿರಾಯನೆ ತವ ವಂದನೆ, ಶರಣೆನ್ನ ಹರಸು ಶರಣೆನ್ನ ಅರಸು. ಪರಮೇಶ ಪಿತನೆ ಜಗದೀಶ ನೀನೆ ತವ ವಂದನೆ. ಪರಮೇಶ ಪಿತನೆ ಜಗದೀಶ ನೀನೆ ತವ ವಂದನೆ. ಪರಮೇಶ ಪಿತನೆ ಜಗದೀಶ ನೀನೆ ತವ ವಂದನೆ. ಪರಮೇಶ
ಹರಸು ಶರಣೆನ್ನ ಹರಸು ಶರಣೆಲ್ಲ ಹರಸು ಶರಣೆಲ್ಲ ಹರಸು ಶರಣೆನ್ನ ಹರಸು ಶರಣೆನ್ನ ಹರಸು ಪರಮೇಶ ಸುತನೇ ಶ್ರೀ ಸುನಿ ತವ ವಂದನೆ ಪರಮೇಶ ಸುತನೇ ಶ್ರೀ ಸುನಿ ತವ ವಂದನೆ ಪರಮೇಶ ಸುತನೇ ಶ್ರೀ ಸುನೀನೆ ತವ ವಂದನೆ ಪರಮೇಶ ಸುತನೇ ಶ್ರೀ ಸುನಿ ತವ ವಂದನೆ ಗುರುದೇವನೇ ತವ ವಂದನೆ ಗುರುದೇವನೇ ತವ ವಂದನೆ ಗುರುದೇವನೇ ತವ ವಂದನೆ ಗುರುದೇವನೇ ತವ ವಂದನೆ ಶರಣೆಲ್ಲ ಹರಸು ಶರಣೆಲ್ಲ ಹರಸು ಶರಣೆನ್ನ ಹರಸು ಶರಣೆನ್ನ ಹರಸು ಶರಣೆಲ್ಲ ಹರಸು ಶರಣೆಲ್ಲ ಹರಸು ಶರಣೆನ್ನ ಹರಸು ಶರಣೆನ್ನ ಹರಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನೀನೇ ನಿತ್ಯಾತ್ಮ ನೀನೇ ತವ ವಂದನೆ 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 ವರದಾತನೇ ತವ ವಂದನೆ ವರದಾತನೇ ತವ ವಂದನೆ ವರದಾತನೇ ತವ ವಂದನೆ ವರದಾತನೇ ತವ ವಂದನೆ ಶರಣೆಲ್ಲ ಹರಸು ಶರಣೆಲ್ಲ ಹರಸು ಶರಣೆನ್ನ ಹರಸು ಶರಣೆನ್ನ ಹರಸು ಶರಣೆಲ್ಲ ಹರಸು ಶರಣೆನ್ನ 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 ಹರಸು दुनिया दर दर दो शरणेಲ್ಲ ಹರಸು ಶರಣೆನ್ನ ಹರಸು ಶರಣೆನ್ನ ಹರಸು ಶರಣೆನ್ನ ಹರಸು ಸಾಫ್ಟ್ ಶರಣೆಲ್ಲ ಹರಸು ಶರಣೆನ್ನ ಹರಸು ಶರಣೆನ್ನ ಹರಸು ಶರಣೆನ್ನ ಹರಸು डोळे दांपून तशेंत म्हणा परत्यान 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 कितलो वेळ जाय तितलो वेळ डोळे दांपून म्हणा दोळे आनी दुकां येता पर्यंत काळजां तातूंच काय येता पर्यंत शरणेन्ना हरसू आशिर्वादी म्हाका तरी एका देवा म्हणून रावा
उड्या रुपार आलतार असो जेजू म्हज्या काळजांत आसा देखून त्या काळजाच्या गोंडायेत हांव गावचें उलोवचें मागचें तें मागणें नाल्यार आवाज मात्र काळजांत भोगलें मनांत आटयिल्लें तोंडांत उसारचें कशें काळजांत भोगुल्लें मनांत आटयिल्लें तोंडांत भवर्तान उसारचें तें आतां उसारतना तें मागणें तुमचेंत करून घेया तुमी जेजू तुजे मुखार हांव साश्टांग पडटां आनी म्हजें आराधन परत तुका भेटयतां तूं देव तरी म्हजे पासून मनीस जालोय पातक एक सोड न्हू हेर सगळ्यांक म्हजे गतीन तूं जियेलोय म्हाका सुटका दिवच्याक कुर्साचें लजेचें अकमणाचें मरण तूं मेलोय आनी तुवें त्या मरिपा जोडलेली कुर्पा निरंतरी म्हाका वांडच्याक सदां काळ म्हजो मोग करच्याक आनी म्हजे संगी रावच्याक तुवें पवित्र योग करिस्त घडलोय सदां काळ संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे संगात आसा म्हणल्यार तुवें ह्या पवित्र उंड्या रुपार आसून तूं म्हाका तुजें दर्शन दिताय देखून हांव तुका आराधन भेटयतां तुजी स्तुती गायतां आनी तुज्या वर्त्या मोगा खातीर तुका हांव दिनवासतां तूं म्हजी जानवाय तूं म्हजे कश्ट अर्थ करून घेताय आमचे भोंवतणी उपजल्ले आकांत भिरांत पिडा सगळें तूं जाणाय ह्या कश्टांतान आमकां तूं निवारूंक शकताय तरी एका घडये सुकाळी आनी अक्कळी तुजी स्तुती आमी करी जे कश्टां दी स्तुती करता आमी दुखां दी तुजी स्तुती करता जिविताच्या लंबायेक तुजी आमी स्तुती करता तुका जावर्गां होगळा वंदन स्तुती आनी महिमा आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. बाबा भयणीनो दावीद राय पोरण्या सोल्ल्यांतलो नावाडीक राय ताणें देवाक अर्गां दिली तो एक गोवळी बोकऱ्यां सोरोवचें ताचें काम पूण त्या बोकऱ्या सरयतेल्याक देवान विंचलो आनी देवाच्या मोणा सांगडो राय तो जालो ताणें देवाची स्तुती करून घडलेली साबार किर्तनां आसात ताणें एक किर्तन 18 आनी तें सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत दिलां अध्याय 20 आनी 2 तेय सोरसो देवाची स्तुती कर कितें म्हणटा पळया सर्वेस्परान दाविदाक ताच्या दुस्मनाच्या हातांतलो आनी सावलाच्या हातांतलो निवारलो तेन्ना ताणें ह्या उतरांनी सर्वेस्पराक एक गीत गायलें सर्वेस्पर म्हजें कडप म्हजें खोटें म्हजो सोडवंदार म्हजो देव म्हजें खडप ताचे थंय घेता हांव आसरो म्हजी ढाल म्हज्या तारणाचें शिंग म्हजें दुर्ग म्हजो आसरो म्हजो तारोक हिंसेचो म्हाका तो राखता सर्वेस्परा स्तुती पावो ताका उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता हांगा आदल्या फावटी आमी केदाळ आयिल्ले हांव ह्या जाग्याक ताचे उपरांत घरा गेल्ले हांव आमी आज परत्यान आयले हांव ह्या मदें कितलीं बरेंपण जालां त्या सगळ्या बरेपणाचो उडास काडना सर्वेस्परा देवाची आमी स्तुती करया ताका अर्गां दिवया आनी अर्गां दिवन हरी एका उल्या उपरांत गावया अर्गां दिता तुका सुमया सगळ्या म्हज्या काळजान म्हणल्या गिताच्या श्लोका मरिपा सुम्याची अर्गां दिवन आमी स्तुती गावया अर्गां दिता तुका सुमया सगळ्या म्हज्या फाटल्या सगळ्या दिसांनी म्हाका अणवारांतले आपायांतले विघ्नांतले राखणांनी सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सुमया सगळ्या म्हज्या काळजां विविध पिडेंतले तापांतले विविध
पांयांतले अणवारांतले अवघडांतले तुवें म्हाका राखोळून सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत म्हाका म्हज्या कुटुंबांतल्या दादल्याक स्त्रियेक भुरग्यांक युवजनांक मालकड्या सोमेस्तांक कुटुंबांत समाधानान संतोषान मोगान आनी एकवटान जियोंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत आमच्या वेळ्याक आमच्या कृषीक आमच्या दिसपट्ट्या गरजांक जाय पुरतें उदक पावसा मरिपा तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत आमच्या वाड्यांत आमच्या बिरगजेंत संघ संस्थांनी आनी आमच्या दिसपट्ट्या वावराच्या जाग्यांनी बरें करून वावरूंक आमच्या हातापांयांक बोळ गटाय आनी आदार लाभयल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत एक घडीभर तुमी हांगासर कित्याक आयल्यात खंयच्या कारणा खातीर अर्गां दिवंक आयल्यात ते सगळे अर्गांची घडीतां उडास हाडा हिंसर सांगाता गुंतून योक्रेसले जेजू अर्गां दिवन आमी गव्यांक गीत कन्नडांतले ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ म्हणून ताचो श्लोक आनी एक चरण आमी गावन सोम्याची स्तुती आनी अर्घ आमी करया ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರೆ ಏಸಯ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ 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 ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ आराधन तुका सुमिया आराधन तुका सुमिया वंदन तुका सुमिया स्तुती तुका सुमिया स्तुती तुका सुमिया आमी न्ही न्हू फाटल्या दिसांनी कितें बुराक
कश्टांची घडितां घडल्यांत आमी जाणाव. काल तेका लाभलेल्या वर्दे प्रमाणे आमच्या कर्नाटकांत 40 आनी 100 कडे भुंय गुडे दोंगर कोसळ्ळ्यात आनी सोडून 12 जाणां अंतरल्यांत. आनी शिरुरान जाल्लें घडीत आमी दिसपट्टें पळोवन आसाव. त्या बियान आमी बरोवन आसतनांत फाटल्या दिसांनी केरळांतल्या वायनाडान जाल्ली गजाल आमी सगळ्यांनी पळयल्या. तें विवारूंची हांगासर गरज ना. राती न्हिदोंक गेल्लीं सकाळीं उठतना ती नांत, गांवूय ना, घरीय ना, आस्ती ना, पास्ती ना, कुटुंबी ना, कोणीय नात. 4 हळ्ळ्यो ना पेंस जाल्यात. सोडून 300 कालच्या वर्दे प्रमाणे जाणां अंतरल्यांत. न्हंयेंतल्यान मोडी उपेवून येवन आसात. कितलीं जाणां मातये पोंदा पडल्यात आनी कितलींशीं जाणां आस्पत्रेंत आसात. आस्पत्रेंत आसल्यांनी फाटीं येवचें जाल्यार खंय कोणागेर चिंतना आंग शिरशिरता, कामता, बेंदिसता. काल तांकां, फाल्यां आमकां ह्या कश्टतल्या भावां भयणी सांगात आमी रावया. पळोवशी आमकां तें वचूंक जावचें ना कोण ना, तरी आमच्या मागण्याच्या आदारान आनी खंयच्या रितीन आमकां कुमोग करूंक जाता. मुखल्या दिसांनी खंयची पुराय आमचे ताणें कुमोग विचारतलीं ती पुराय दिवंक आमचें जावचें प्रयत्न आमी करूंक जाय. कश्टांची भाव भयण इकडो तरणाटो म्हज्या लागीं म्हणालो बिजनेस करचो, पयशे कित्याक फादा, आस्त कित्याक फादा, घर कित्याक फादा, झगडें कित्याक फादा. तरणाटो पळया कांयच ना जालें. पूण ह्या वेळार अशें कित्याक घडलें म्हण आमकां चिंतना आमच्या सवालाक जाप मेळची ना. पूण एक जाप मेळटा ती जावन आसा आमकां देव सांडिना, सोडिना. कश्टांतल्यान व्हडल्यान बोंब मारली आनी देवान ताका जाप दिली. किर्तनाची उतरां कश्टांतल्यान व्हडल्यान बोंब मारली आनी देवान ताका जाप दिली. आमचो देव आमकां पावता. जोबान उलो मारलो वादळा मदें कश्टांच्या, देवान ताका जाप दिली. आमी वाचता जोबाच्या पुस्तकांत, 22 पुस्तकांत असलो ती एक दाखलो आसा. इस्रायल पोरजा इजिप्तान कश्टताना निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 7 हांवें अशें वाचता. सर्वेस्परान म्हळें, हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळतीरपण पळयलां. तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्यांत सुटका मेळचे खातीर तांणी मारली बोब हांवें आयकल्या. तांचें दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्तकारांना सोडोवंक आनी दूद आनी मोव वाळटा त्या सोबीत आनी विशाल देशाक हाडूंक हांव सकला देवोण आयलां. जांपरो ती दाखर्गां घडटाना, जांपरो तांबडो दर्यो उतरताना, जांपरो आरण्यांत पोयन करताना, जांपरो खावंक नातल्या वेळार, जांपरो पिवंक नातल्या वेळार, जांपरो विकाळ स्वरूप सापताना अरीक आनवारा वेळार देव आसुल्लो की आसुल्लो. ताणें राखलें, ताणें सांबाळलें. तो देव ह्या आमच्या कश्टांच्या भावां भयणींक सांगात आसा. तितलो मात आमचो भावार्थ घट करया. तो आमच्या सांगात आसा, तांचे सांगात आसा, आमचे सांगात आसा. ताचो सांगात आमी भोगया आनी ताचो आदार आमी भोगया. आनी हो आदार भोगून तो आमच्या सांगात आसा म्हणलें गीत गावन गीत आमी गावया. नी नन्ना आश्रयवू, तूं म्हजो आसरो. खंय वयचें आमी, तुका सावन खंय येचें आमी. पोरण्या सोल्ल्यांत दावीद जनगणाती काडली. जनगणाती काडली म्हण ताका दुखलें. देखून देवान ताका शिक्षा दिता आसतना दावीद म्हणालो, आमी देवाच्या हातांत पडया. पळया अपुर्ब्याचीं उतरां. आमी देवाच्या हातांत पडया. सोमेलाचो दुसरो ग्रंथ अध्याय 20 आनी 4 वाक्य 15. आमी देवाच्या हातांत पडया. इन जावन आमचीं उतरां ह्या कश्टाच्या वेळार आमच्याच गांवांनी मस्त कडेन उदक व्हरून घरां पडल्यात, लोक कश्ट जाता. इंत उतरां जावन दी नी नन्ना आश्रयवू. हें गीत गावन सुम्या तुजो आमी आसरो सोदता. तुजे सांगात आतां आमी रावता म्हणल्यार आमी गीत गावया. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजें कोटें, तूं म्हजो भद्र. नी
ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ ನೀ ನನ್ನ ದೇವ ನೀ ನನ್ನ ದೇವ ಆರಾಧಿಸುವ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಹೃದಯದಿಂದ ಅರಸಿ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ಸರ್ವವುವೆಂದು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ತುಮದು ರಕ್ಷ ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯು ನೀ ನನ್ನ ದೇವ ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಹೃದಯದಿಂದ ಅರಸಿ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ಸಕಲ ವಿಧಿ ಮಿಗಲಿಯ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ या कष्टाच्या वेळार कधी दुकान बिरंदीच्या वेळार देवाचे होतं इसाया प्रवक्त्या 50:4 वाक्य दा म्हणता पूर्व तो आपले स्थान सोडून वेतीत दोंगर हालोंग लागतीत पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना आमच्या मुन्यांक ही उतरां पूर्व तो आपले स्थान सोडून वेतीत दोंगर हालोंग लागतीत पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत काय ती विसरत तरी हांव तुका विसरोंचो ना तर आमकां विसरोनातल्या देवाक आमी दिंब्यांनी पडून भो मरिया तुमची जाप सोमिया आमी तुका उलो मारता सोमिया आमी तुका उलो मारता आमच्या संकश्टा वेळार सोमिया आमी तुका उलो मारता आमच्या या पिडे वेळार सोमिया आमी तुका उलो आमच्या या कती दुखा वेळार सोमिया आमी तुका उलो मारता आमच्या या प्राकृतिक विकोपाच्या वेळार सोमिया आमी तुका उलो मारता आमची भुंय चालच्या वेळार सोमिया आमी तुका उलो मारता उदक येवन आमकां ग्राचीच्या वेळार सोमिया आमी तुका उलो आमचे घर आस्तपास नस जाल्ल्या वेळार सोमिया आमी तुका उलो आमच्या रडण्या वेळार सोमिया आमी तुका उलो आमच्या एकसूरपणा वेळार सोमिया आमी तुका उलो मारता तत्त सोम्या कडेन आमचो भावार्थ घट्ट करया तो आमकां सांबाळटा तो आमकां सोडिना तो आमकां घट्ट धरता तुमची जाप सोमिया तूं आमकां सुटका दिताय सोमिया तूं आमकां सुटका सर अपयातावन सोमिया तूं आमकां सुटका सर दिता अणवारातावन सोमिया तूं आमकां सुटका सर दिता विघ्नातावन सोमिया तूं आमकां सुटका सर दिता दुस्मानातावन सोमिया तूं आमकां सर सुटका दिता पिडेशिडेतावन सोमिया तूं आमकां सर आमच्या सोलवण येतावन सोमिया तूं आमकां सर आमच्या बेजारा येतावन सोमिया तूं सर आमच्या असमाधान येतावन सोमिया तूं सर आमच्या रिणातावन सोमिया तूं सर आमच्या एकसूरपणातावन सोमिया तूं आमकां सुटका दिताय आनी आतां आमी भेटोवन दिवया कितें आमी हाडून आयल्या हांव तें वजें
कितें घडटा तें वायनाडान कितलीशीं हजार आनी हजार जाणां वावुरतात. सोजेर स्वयंसेवक दीस आनी रात जुद्द रिस्केर घालून तुमी पळयलां टीव्हीर. तुमची जाप सोमिया आमी तांकां तुका भेटून दिता. सुमिया आमी आमी तुका तांकां तुका भेटून दिता. वायनाडान कश्टोवच्या लोकांक सुमिया आमी तांकां तुका ते भेटून दिता. रडच्या लोकांक सुमिया आमी तांकां ते तुका निराशी भेटून जाल्ल्या दिता. लोकांक सुमिया आमी तांकां तुका घर भेटून उगडायल्ल्या दिता. लोकांक सुमिया आमी तांकां तुका कुटुंबाच्या भेटून सर दिता. सान्या उगडायल्ल्या लोकांक सुमिया आमी तांकां आस्त तुका आनी भेटून पास दिता. उगडायल्ल्या लोकांक सुमिया आमी तांकां सगळो तुका गांवांत भेटून उगडायल्ल्या लोकांक सुमिया आमी तुका तुका दीस आनी रात ते वावुरच्या सोजेरांक सुमिया आमी तांकां तुका सर सिपायांक सुमिया आमी तांकां सर स्वयंसेवकांक सुमिया आमी तांकां सर वैजांक सुमिया आमी तांकां सर नर्सांक सुमिया आमी तांकां सर रितीन कुमक करतेल्यांक सुमिया आमी तांकां तुका तेंच्या भेटून दिता. स्थळीय सरकाराक सुमिया आमी तांकां राज्याच्या सरकाराक सुमिया आमी तांकां ताका तुका भेटून कुमकाच्या सर बऱ्या मनाच्या मनशांक सुमिया आमी तांकां संघ संस्थांक सुमिया आमी तांकां उदार मनाच्या मनशांक आमच्या गांवांतल्या कश्टोवच्या लोकांक सुमिया आमी तांकां वेळे होगडावन काण गेल्ल्यांक सुमिया आमी तांकां तुका माडी आनी असले सर पपलां जोडलेल्या सर लोकांक सुमिया आमी तांकां घर रावन ते पिड्यार होगडायल्ल्या लोकांक सुमिया आमी तांकां आस्पोतना कश्टोवच्या लोकांक सुमिया आमी तांकां निराश जाल्ल्या लोकांक सुमिया आमी तांकां तुका भेटून दिता. तुमकां कितें कोणाक भेटोवन दिवंक जाय एक घडीवर भेटया. आनी मागीर आमी सोम्या कडेन सोम्या मागीर सांगाता राव ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ते गीत गावन आमकां सगळ्यांक ताका समर्पण केलें आमी गावया. ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. आमकां आमी सोम्याक समर्पण दिवया. तो ताचें बेसांव दिता. एक वर ताचें आमी आराधना करून करसिलें उदारपणाचो देव आमकां दादोशी करता. ताचें बेसांव जोडचे खातीर हे देवाडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया. हे देवोडा सक्रामेंता सास्रांगा कोरुया पूर्विल्या रूपा बोता नव्यो रीतिया Salvon veja astagishra Vavartace Valdevya Sashin Baba Sashin Sura Ulasani Stutiza प्रार्थुया. देवा विचित्र सक्रामेंताका तुज्या कश्टांचो उगडा तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मित्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय
सासनाच्या सासना. ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು.
पिताचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो भगवान जुजे वास आमचो पात्रोळ ताचे मारिफात आमी मागल्लें आनी त्या मागण्या मारिफात आमकां लाभल्या सर उपकारान ताच्या सांगाता मेळून देवाक अर्गां दिवं हें बलिदान पेटोवंक आमी आयतीं आसा जेजू आमचो देव हरी एका घडये हरी एका वेळार ताच्या दैवीकपण आमी वळखचे तो देव म्हणून वळखून ताचो सांगात भोगतना आमकां भरपूर कृपा मेळटा आयची देव सुद्दां आमकां सांगता जेजू केदांच आमकां सदांचो जायना हें सदांचें छाप्पे जालें जाल्यार जेजूतान मेळची कृपा ती जोडूंक आमी सोलवता हरी एका घडये देव आमचे सांगात आसा म्हणलें आनी ते दैवी पदवी आनी सकत वळखून घेवंक आमी जाय जेजू ताच्या नदरेंतल्या सिनोगा गेल्ल्या वेळार लोकांक ताचें तें कांय विशेश पळोवंक ना देखून आयची सुवार्थ आमकां म्हणटा जेजू कांय असर्यां करूंक जावंक ना भावा आनी भयणी तुजें तें आनी म्हजें तें जेजून असर्यां करीजे तर तितलो गोंड जायजे तुजो आनी म्हजो भावार्थ ह्या मिसाक आयले आमी सर्वां आमचो भावार्थ गोंड करया जेजू देव म्हणलें वळखून घेवया ताची सकत ताची पदवी ती आमी मानून घेवया ताच्या मुखार आमी कांयच न्हय किरकोळ किडे म्हणलें वळखून घेवया आनी हें बलिदान पेटोवंक आमकां आमी आयतीं करया पत्की आमी किरकोळ आमी सबारपण जेजूची पदवी वळखून घेवंक ताची तूं वळख धरूंक आमी सुकल्या दुखपावया आनी बोक्सांनी मागोण सांगाता मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुणी हांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या बसत भगवान सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजुजे वाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबळिक्याची जिणी जियोन तुजे परजे देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फाव केल्ल्या पसत आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी सोलोवन मागण्याच्या आनी दुबळिकायाच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साथ धरूंक फावो कर म्हूण मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना जेरेमियाच्या प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप जोशियाच्या पुता जुदाच्या राया जेहोयाकीमाचे राजवटकेच्या आरंभाक जेरेमियाक सर्वेस्पराचें हें उतर पावलें सर्वेस्पर अशें म्हणटा सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत राव आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आराधन करूंक येतात त्या जुदाच्या शहरांतल्या सगळ्या लोकांक हांवें तुका फरमायल्यान तीं सगळीं उतरां सांग एक पूण उतर सुकय नाका एखाद्या वेळा
ती आयकतली आनी हर एकलो आपली खोटी साल सांडटलो. अशें घडत जाल्यार तांच्या खोट्या करण्याक लागून तांचेर हांवें धाडूंक चिंतलेलीं तीं विघ्नां हांव धाडचो ना. तांकां सांग, सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांवें तुमकां दिलां त्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे तुमी चलना जाशात जाल्यार आनी हांवें तुमचेशी परतून परतून धाडलेल्या म्हज्या सेवाका प्रवाद्यांच्या उतराक काण दिना जाशात जाल्यार पूण तुमी तांकां काण दिवंक ना. शिलोक हांवें केलें तशें ह्या मंदिराक करतलो आनी पृथ्वीच्या सगळ्या राष्ट्रांक हें शहर एक शिराप जायशें करतलो. सर्वेस्पराच्या मंदिरान जेरेमिया ही उतरां उलयत आसतना याजकांनी प्रवाद्यांनी आनी सगळे परचेन ती आयकलीं. जेरेमियान सगळे परचेक सर्वेस्परान ताका सांगूंक लायलेलें तें सांगून जातच याजकांनी आनी प्रवाद्यांनी ताका धरलो आनी म्हळें, तुवें मरूंक जाय. हें मंदीर शिलो भाशेन जातलें आनी हें शहर निर्जन जातलें. अशें तुवें सर्वेस्पराच्या नांवान कित्याक प्रवाद केलाय? आनी सगळे परचेन सर्वेस्पराच्या मंदिरान जेरेमियाक वेडो घालो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. श्लोक. तुज्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. तुझ्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. म्हज्या माथ्याच्या केंसा प्रास चड आसात कारण नासता म्हजो द्वेश करतात ते. बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटात, तांकां आडोवंक म्हजी भावड्याची सकत पावना. हांवें काडून व्हरूंक ना तें ती म्हळ्यार खंय तावन हांवें दिवचें. श्लोक. तुझ्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. तुजे पासोत देवा ही निंदा हांव सोंसतां. तुजेच पासोत ही लज हांव भोगतां. हांव जालां म्हज्या भावा भयणींक परकी, म्हज्या जायजा गोत्रांक परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज. तुका केंतल्यांच्यो केबडायो म्हजेर पडत आसात. श्लोक. तुझ्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा. तुज्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. विश्वासी धन्या म्हाका पाव. श्लोक. तुझ्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार. सोम्याचो शब्द सासनाक बाळटा. हो शब्द म्हळ्यार तुमकां प्रगट केल्ली बरी खबर. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या माय शहराक फाटीं आयलो. थंय तांच्या सिनागोगांत ताणें दिल्ली शिकवण आयकून विजमीत जाल्लो लोक म्हणटालो, खंय ताव नाका ही जानवाय आनी असर्यां करची पदवी. हो सुतार असो पूत न्हय, मरी म्हणटा ती हाची आवय न्हय. आनी जाकोब, जुजे, सिमांव आनी जूद हाचे भाव न्हय. हाचे भयणी सक्कड आमचे मदें आसात न्हय. तर हाका हें सक्कड खंयचें आयलें अशें ताका तांणी नाक करलो. देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक खंय जाल्यार ही सन्मान सुकना. आपल्या माय गांवांत आनी खाशा कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना. आनी तांकां भावार्थ नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड असर्या केली नात. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता.
जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो त्या एका गोव बायले मदें सांजेच्या वेळार ल्हानशे एक वाद विवाद आरंभ जालो. विशय ल्हानसो. बायल म्हणाली हांगा रांदी येत म्हळ्यार घरा भितर एक काडी ना. आनी घोव म्हणालो हांव कितें करचें, म्हाकाय कांय पाड सवय येनात, हांवें जोडलें पुरा घरान घालता, पूण कितें करचें, आमची परिस्थिती माथ्या आवडल्यार पांया पावना, पांया आवडल्यार माथ्या पावना. पूण तांचें आर्ग्युमेंट तितल्यार रावोंक ना. वाद विवाद जालो 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 सांजेर 6 वरार सुरू जालें झगडें. मध्यान राती पर्यंत गेलें निमाणें. घोव तो घरांतल्यान भायर आयलो. खालें चिंती नासतना तो आयलो. मोती गेलें समाधान मेळोन न्हू. त्या मध्यानाच्या राती खंय सोलोन कोलोन गेलो 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 मस्त पयस गेलो. मस्त पयस वचून पयस येताना ताका एक न्हंय मेळ्ळी. त्या न्हंयच्या तडीर बसलो तो. थंय ती न्हंय प्रशांत जावन वळचें तें आयकोंक, ती न्हंय वळची पळोवंक, त्या रातीच्यान तितलें पळोवन ताका ताणें बसलो थंय मोतीच्या समाधाना खातीर. थोड्या वेळान तो कुशीन पळयतना ती गोणी आसली. कितेंय चिंतून आनी गोणयेक हात घालो ताका फातर लागले. आनी थोड्या वता मनशांक संवय आसता बांय कडेन बसतना, तळ्या कडेन बसतना फातर उडोवचें. बांयक फातर उडोवचें आनी तें उदक कितलें वयर येता, कसलो आवाज जाता म्हण आयकुवचें. देखून ह्या मनशान ताच्या टेन्शनान ते फातर ल्हान ल्हानशे फातर बरें ताका भोगलें. आतां कान गेले एक एक उडयतना न्हंयचे आवाज बरो येता. मती गेलें समाधानी जालें. तें उडोवन तो रावलो तो. आनी उजवाडतना गोणयेचे फातर पुरा खाली जावन निमाण एक फातर उरलो. तो अशें आतां कान उडोवच्या पर्यंत पळयतना ताका आघात जालो. तो फातर न्ही, वज्रान भरलेली गोणी आसली. ह्या मामान ते फातर म्हूण चिंतून एक एकत्त काण्ण न्हंयक उडयलें. ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ म्हणली परिस्थिती जाली. घरांत पयशे नात. पयशे आसले जाल्यार दुडू आसलो जाल्यार आमच्या गोव बायल्या मदें ते वादविवाद जातो ना. देखून कशे म्हणीकर पयशे मेळचे म्हणल्यार चिंतपण भविश्य हो मनीस भायर आयिल्लो. भविश्य पयशे काडून घरा व्हेल्ले जाल्यार समाधान जाता तें आहलें म्हणना. इतलें मोलादीक संगत आतांक मेळटानांत तोंडाक आयिल्ना. ताच्या तुऱ्या वरवीं वज्र ताणें पुरा काडून उडयलें. खंयची संगत चिल्लर म्हूण चिंतल्यार, सदांची म्हूण चिंतल्यार जावची गत अशीच. मनीस जावं पुरो, व्यक्ती जावं पुरो, वस्तू जावं पुरो, खंयचीय संगत ती सदांची चिंतल्यार कितें जाता, ताची सोबाय मेळना, ताची गंभीरता कळना, ताचो महत्व कळना, ताची गरज कळना. तें सदांचें. आवय आनी बापूय सदांची म्हूण चिंतल्यार पूत आनी धूव तांच्या पुत्रांक क्यार करचें म्हणना. ती सदांची न्ही चलताय. पूण आवय आनी बापूय देवाची प्रतिनिधी हरये दीस चिंता घालून जाता. एक तांचें उतर तर न्ही पूण हडसो ना. पळया चिंता सदांची न्ही ती. समथींग ब्युटिफूल. तशेंच आवय बापायनी भुरगीं सदांची. तशें चिंतल्यार ती घरा आयल्यार व्हडणी, कितल्या वेळार आयल्यार व्हडणी, 8 वरां जाल्यार भुरगो इस्कॉलांत येवना म्हणल्यार चिंतप वचचें ना. पूण भुरगीं देवाची गिफ्ट म्हळ्यार 2 मिनटां लेट जाल्यार आवय बापूय धांवन तेलीं. पळया दुसऱ्यांची चिंतप. प्रकृती सदांची म्हूण चिंतल्यार काही कळचें ना. प्रकृतींत आसचे मूय येतान धरलें हस्ती पर्यंत, ल्हानच्या झाडांतान धरलें रुखा पर्यंत हर एक संगत सामकी ब्युटिफूल. देवान दिल्लें विशिश्ट म्हूण चिंतलें जाल्यार तातूंत सोबाय आसा. भावांनी भयणी हें दिसपोट्या जिणयेचें जाल्यार देव आनी देवान उगडाप केल्ल्यो संगती सदांच्यो जायनाच्यो. चाप्पे जाता, रूस उसळटा, फायदो मेळना. दाखलो आयचो वांजेल जेजू ह्या संवसारी सोडवूनदार जावन आयिल्लो. तो सगळ्यान गेलो. लोकांक म्हळ्यार आसतलें आमी पळयल्लें ना. हो राय जायत आमकां, हो देवूत्तू अशें पुरा सांगतना तोत्तू जेजू ताच्याच माय गांवाक आयलो नजरेताक. लोकांक कितें म्हळें 100 सवालां घालीं. सवालां वयर सवालां घालीं. कुटुंबा विशयांत, ताच्या आवय विशयांत, ताच्या भावा विशयांत, ताच्या बापाय विशयांत, ताच्या जानवाय विशयांत, ताच्या शिकोवणे विशयांत. आनी वांजेलिस्त आमकां म्हणटा तांचे थंय भावार्थ नातुरलो देखून जेजू कसऱ्यां करूंक जावंक ना. सांजो वांजेलिस्त म्हणटा तो आपणा मदें आयलो आनी आपल्यान ताका स्विकार केलो ना. पूण कोणें ताका स्विकार केलो की तांकां देवाचीं भुरगीं जावचें भाग मेळ्ळें. वय नजरेच्या लोकां मदें अजापां घडोवनात. ताणें सवालां घालीं. पूण आमी दाखल्या घेवया. जांबरो तो बार्तिमेव
जावं पुरो जाकेव, जावं पुरो कानान गाण स्त्री, जावं पुरो गेनजरेत गांवचो लोक, जावं तो रक्तास्त्रावाची स्त्री, जावं पुरो जायर, जावं पुरो समारिस्तान स्त्री, तांणी जेजू तें कितें पळयलें धाकले बार्तिमेव पळया. सा लोकान बरयल्ले वांजेल अध्याय 18. दोळ्यानातलो कुरडो तो जेजू ताणें पळोवना, आयकल्लें मात्र जेजू ताणें वयतना जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हळें. जेजूक आयकलें तें, तो रावलो. हांवें कितें करचें तुका, म्हाका दिश्ट जाय, घे तुजें दिश्ट. ताचो भावार्थ पळोवन ती रक्तास्त्रावाची स्त्री, तिका तो चिल्लर मनीस जालो जाल्यार तेजी पिडा गूण जाती ना. हांवें हाका आपडलें जाल्यार म्हजी इतल्या वर्सां नासली पिडा गूण जातली. आपडलें त्या जाक्के वा दुडवाच्या रासीर तो बसुल्लो. जेजू एक चिल्लर व्यक्ती, सदांचो व्यक्ती म्हणलें जाल्यार तो रुखाक सोडतो ना. रुखाक सोडलो, बरो जालो. आयच्या दिसा ह्या घरा बाच्यावी आयली म्हणालो सोमी. भावानी भयणी, भावार्थाच्यो संगती तश्योच. भावार्थ आमकां देवान दिला. आमच्या पोविसनान आमकां तो मेळ्ळा भावार्थ. तो भावार्थ पोविसनान मेळ्ळा म्हण भितर दवरूंक जायना. तो हर एका दिसा जिवाळ करीचे. आतां पळयात तुमी, इतलो पावस आसा, कशें आयल्यात तुमी त्या भावार्थांत नेंगी. तुमकां कितलोय पावस येवन दी, वळ येवन दी, आडकळ जावना. भावार्थाक खंयची आडकळ येना. निज भावार्थाक खंयची आडकळ आयली जाल्यार ती आडकळ उरोना. भावार्थान केल्लें हर एक फायद्याचें जाता, पूण चिल्लर जायना. कन्नडांत आमी म्हणटा हित्तಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ, ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ. ಮದ್ದಿನ ಗಿಡ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ? ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿಯೂ ಮದ್ದಿನ ಗಿಡ ಇರಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮದ್ದು ಇರಬಹುದು. परवा आयतारा भविष्यात मद्दू सोदून काडून कत येतात पुरा तांतूय वखद आसा म्हणून. कितेंय जावं दी, व्यक्ती जावं दी, भावार्थाच्यो संगती जावं दी, चिल्लर जायना. हे देखून भावार्थांत 4 संगती आसात. त्या मुडास दवरचे. पाती येवचें नंबर 1. नंबर 2 पाती येल्लें आचरण करचें. नंबर 3 आचरण केल्लें जियेवचें. नंबर 4 जियेल्लें मागचें. 4 थिंग्स. what you believe, what you celebrate, what you live and what you pray. तूं कितें पाती येताय, कितें आचरण करताय, कितें जियेताय, कितें मागताय. 4 संगती आसात भावार्थांत. देखून नंबर 1 पाती येवचें. सत म्हणटा, मागणें म्हणटा, तातूंतलें पूर आमी पाती येता. तें बरें कर पाती येचें. भावार्थ तो जेजूक साध्य आसा, देवाक साध्य आसा. सक्कट संगती जागी देव व्हडलो, देवाक असाध्य म्हणलें ना. ही आमचो भावार्थ. नंबर 2 पाती येलें आचरण करीचें. आचरण करचें म्हळ्यार 7 सक्रामेंत, देवस्तुती. मिसाक आमी येता, पाती येवन आचरण करूंक. आमी नाटकां येवचें न्ही, ड्रामा पळोवंक येवचें न्ही, आमचो भावार्थ आचरण करूंक. देखून पाती येयल्यार पावना, पातयेर घरा बसल्यार पावना. पाती येवन आमी गर्जे वचून देवस्तुतेन तो आचरण करता. आज पळय ही देवस्तुती इतली सोबीत केल्या हांगासर, इतली सोबीत म्युजीक, कंतारां आमी सगळीं बसल्या म्हळ्यार बरें करून आचरण करता. हर एक सक्रामेंत, जावं पुरो वॉल, जावं पुरो लग्न, जावं पुरो मिसाचें बलिदान, हेर खंयचेय 7 सक्रामेंत ते हर एक आमी आचरण करीचे. पाती येवचें, आचरण करचें. नेक्स्ट आचरण केलें जियेचें. 10 उपादेश, पवित्र सभेचे 5 उपादेश. ते कित्याक? ते देवाक दोळ्या माती घालूंक न्ही, पेल्याच्या दोळ्या माती घालूंक उपादेश पाळचे न्ही. पाळचे म्हजे खातीर. हांवें पाती येल्लें, हांवें आचरण केल्लें, हांवें जियेचें, त्या खातीर उपादेश आसचे. आनी 4थें हांवें जियेल्लें, पाती येल्लें, आचरण केल्लें, जियेल्लें, मागचें, मागचें. 4थें व्हॉट यू प्रे, मागणें करचेंय तितलेंच. देखून तें भावार्थान, भक्तीपणान कितें मागताय तें करता मागचें. देखून म्हाका भाव म्हणून आमचो भावार्थ बरो करून उसारया. सत म्हणटा मागणें, भावार्थ निदान मागणें. सर मागणी आत पळय ती बरी करून भावार्थाची सतां आत तातूंत. ती फटाफटा फटाफटा सांगून गेल्या काय फायदो ना. ती चिंतून नियाळून बरें करून मागतना तें अर्थ बरी जाता. खंयचे मागणेय जावं दी, तें सकाळ सांगचो भावार्थाची उसारणी. नंबर 2 मिसाक येवचें, भावार्थाचें आचरण करचें. वेळ मस्त बरी आमकां वेळ जाता, धांवचें, घडये भितर जायचें. आयतार हप्त्या मदलें मीस 10 मिनटां जाल्यार तो बेस्ट पाद्र्या. आयताराचें मीस 10 मिनटां भितर, हप्त्या मदलें मीस 15 मिनटांनी जायचें, 10 मिनटांनी जायचें. तेंकां नुस्तें करचें, रांदप करचें. तो भावार्थ न्ही गे, तो सारको आचरण करीचें न्ही गे. तुका वेळ जावं बरो, तो अर्थ बरीच रितीन आचरण करचो, सोबीत करून आचरण करचो. तें बरें करून मीस जावं दी, खंयची जावं दी, बरें करून आचरण करया. तिसरें जियोवचें. हर एक उपादेश देवाक महिमा दिचे. म्हज्या पेल्याक बरें करीचें, म्हाका भाग्यवंत करीचें. हाकाच उपादेश पाळचे आमी. देवाक महिमा दिव, पेल्याक बरें करूंक,
म्हाका सर्गा पावों अथे करतना उपाधी पाळटना आमी कोणाच्या दोळ्या माती घालच्यार पाळिना आनी मागणें करचें हर एक मागणें सवकास अर्थाभरीत बरें करून समजून जाणा जावन आमी मागचें देखून तें मागता आसतना आमी अर्थाबरी रितीन मागचें दाखल्यार पळया आमी मागचें आमच्या बापा मस्त घरांनी पळया आमच्या बापा अर्देंत आज तुमी घरा जायते जाणां आयल्या तुमी आज तुमी घरा सांजेर तेच करतना पळया तुमच्या घरा आमच्या बापा मागणें कितलें सवकास अर्थाबरी रितीन मागतात पळया ताचे उपरांत येता नामाण मरी तो तेच करतना नामाण करची मस्त कुटुंब नामाण मरी मागची रीत पळया त्या नामाण मरीन अर्दित नामाण मरी महिमा बापा पळया अर्देंत महिमा कित्याक सदांचें सदांय म्हणटा हांव न्ही सदांय करीचें न्ही गे तें एक ओजें तें करीचें म्हणल्या खातीर करचें तवळ तें चाप्पें जाता थंयसर देव आसा हांव बगना देखून आमच्या मस्त भुरग्यांक मागण्याची रूच उत्तुना तें सदां रुटीन काल म्हण कळना तांकां होमवर्क केल्ल्या बरी होमवर्क खंयचेंय भुरगें कुशेन करिना न्ही गे मागणें एक होमवर्क जालें खंयच्या वेळार मागणें एक होमवर्क जाता खंयच्या वेळार मागणें एक ड्युटी जाता खंयच्या वेळार मागणें एक ओजें जाता खंयचें एक घर सोडया दिसर मुक्तून सोडया म्हणटा कांय फायदो ना नाजाल्यार तांच्या लोकां पर्यंत हांव आनी तूं जाता हांव देखून भावांनी भयणी हांगा तुमी मलगड्यांत आमी कुटुंबांत वडिलां आमच्या भुरग्यांक ताची रूच दिवंक जाय आमी बरें करून मागणें करतना तीं भुरगीं शिकतलीं आमी सगळे आमच्या बापा नामाण मरी महिमा बापा सवकास म्हणटा आसतना आमी मोरी सोम्याच्या बडव्यान मोरये बोरी कोबर हाडली ही आनी उरलीं सर विधानां सकास म्हणटा आसतना भुरग्यांक कितें अर्थ बरी जातली कांबळांत रेडे धांवडावचें म्हणटात कांयच फायदो ना तवळ आमी आमच्या घरा आयिल्ल्या जेजूक स्विकार करचें ना जेजू ना थंयसर फकत मंत्र मात्र आयली हरिये पुटी हांव मागणें करतना हरिये पुटी देवस्तुती आचरण करतना हरिये म्हजें वैयक्तीक मागणें करतना हांव जेजू कडेन करतां देवाक महिमा लाभोवचे पेल्याक बरेंपण जायचें हांवें भाग्यवंत जायचें असल्या उद्देशान करूंक आनी जेजू तोंड शाबासकी जोडूंक आमी कृपा मागया सर्वेस्परा स्वीकार करतो दये येरसनारा काणिको हाडनायल्या सर्वेस्परा स्वीकार करतो दये येरसनारा सर्वेस्परा देवा सृष्टी रचनारा भेटयता तुका हो मुंडो वंशा वावरान केल्लो प्रीतू बेन दिल्लो सांगतो आमकां जिवीत दिसो काणिको हाडनायल्या सर्वेस्परा स्वीकार करतो दये येरसनारा काणिको हाडनायल्या सर्वेस्परा स्वीकार करतो दये येरसनारा म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमे आमच्या नेत्या पळय सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेव सृश्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वाजान कतकतीन मोगान भेटयलें मागणें आनी कालतेपणाचें सादें जिवी तुका भोव मानवलें हेच शेकून आमच्या काळजांत वाडय आनी तळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन सर्वेस तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा
सर्व पदवेदर आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावरवी आम्ही तुका दिनू वासून पावो, हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या सेवाका सांजू सेवासा पासून आम्ही तुका दिनू वाचता. भवताच्याने मागण्याच्या उजवाडान तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताचो सांगास जोडून कलतेपणाच्याने दुबळीक वेळाच्या स्पिरितान जियो तुवें ताका पुवी सभेचो रक्षासन फावो केलोय. हे ताचे देखी बरीच पजळी जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगार जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णून जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर्म आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवा सोड तो म्हटलो, तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेचपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कलराचें रगत पदकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. तसो गट पगटुया सुम्याचे तुझे मरण आम्ही समारंभा तुझे पुरा जीवन जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडोवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भाव केली, देखून आमी तुका दिनू आसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूच कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्या सुमेस्तांक तुजें पद जळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मर्या देवाची माया सांगाती भगन जुजे तुजो पती, भगन धनदोत, भगन जुजे वाज सर कडेन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सृश्टीच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू ते पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन, आमेन, आमेन. जेजू आमचो सोमी, धनी आमचो देव. ताचे लागीं ताणें शिकयल्लें मागणें म्हणून सगळें आमचें जिवी समर्पण दिवन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भगस आनी आमकां ताळलेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मिरणो एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावा भयणीनो पळयात, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमी आयल्या आमी सर्वां सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतराणीच म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 186 186.
जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या जिवा, म्हज्या सर्वा. जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमी आयल्या आमी सर्वां सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उपरांतीच म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 186 186.
देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या भागी दिसा तुझ्या आपोवण्या पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दोश केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटां जियोवची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांजू देवाजाच्या परजळ शिकोवन आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी बरी खबर परगटोवंक आमकां कोरपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. प्रत्येक आशिर्वाद जोडून तुमच्यो तकल्यो बगाया. सर पुतेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवोशन आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबाजिनी बऱ्या करण्यानी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटे तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे सोलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावो तुमकां फावो करूं. आनी सर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वसोण याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. दैकन बसात. मगाळे बाबा भयणीनो, ह्या पूण तळार सांजू जेवास बापा मुखांत्र बरें पोवन सोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक ह्या पुणशें तसरेक्तर मला देव आशिसरे पेलो बापांच्या नांवान मोगा सेवकार मागता आसतना तुमी भेटयले सर वीर आदे सफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्ती पवन चलोवन येयले मनादीक बाप बोनिफास पिंटो, प्रस्तुत उडपी येसजीच्या मूड बेडले आसच्या दिव्या धामा प्रांतीय सेमिनारीचे आत्मीक निर्देशक आजादी हांगासर येवन ताणें आराधन चलोवन गेला. देवाच्या उतराचेर नियाळ ताणें आज बोरच्या रितीन आराधन आमकां हर एकल्यांक मनांत दवरचें आसलें. आमच्या भावा भयणी खातीर प्रत्येक रितीन आमी मागलां. हें सांगात पोवन दिल्ल्या मनादी बाप बोनिफास पिंटो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना सर्व भक्तीक हांगासर जमा जाल्ल्या नांवान ह्या पुणशेताच्या रेक्तर मनादी आशिसे बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमचो उपकार बावरता आनी तुमच्या आमी सावाक सर्व जैत आमी मागता तुमकां देव बरें करूं. कुमसारा संगत पोवन आनी कुमो केल्ले फरांगी पेटे कोवेंताचे आजाक मनादी दिलराज बाप आनी मनादीक जीवन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुजे वास बापा मुखार देवाच्या आशिर्वादां तुमचेरय आमी मागता. खंदारांचे मुखेल पोवन घेवन सोमाने सायमन वायस आनी ताका संगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस लायनल ते डिवायन वर्ड चॅनल प्रसार करच्या मालाक मानेस स्टीफन मेंडीस आनी सर सिब्बांदे देव बरें करूं. सांजू जेवास बापा मुखार देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवे रुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतलेल्या सांतेरे झेरमाटची वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना जुजेबास बाप तुमचेर आशिर्वादां घालूं दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा बाळक जेजू सुनंगळा वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर सर रितीन सेवा दिल्ली आनी दिवच्या इगज झाडून पुसून नितळ करच्या मिसा सर रितीची तयारी करच्या दान मिसां घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वासा बसच्या कानीक जमो करच्या दाना रुपी विविध पुणशेताच्या बरेपणाक विविध रितीने हाताक हात दिवन वावर करच्या. तुमकां समेस्तां सांजुजे वास बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुजे वास बापा मुखार देवाची आशिर्वाद मागता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. कळवणी ह्या परी आसा. भलायकीची तपासणी करच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाची डाक्टर आसा सो फायदो तुमी जोडचो. मिसार वाचपां वाचूंक कशी व्हरतले आनी शुक्रारा आराधन सुरू जावच्या पयलें म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें. सांजुजे वास बापाच्या भक्तिकांच्या वॉट्सअप ग्रुपाक नांव भरती करूंक तुमकां कोणाची खुशी आसा तर तुमची नांवां वॉट्सअप नंबर आनी गांव थंयसर बरोवन दफ्तरांत दिवचें. हर एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण. हप्त्या मदें पुणशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉली उक्तें आसा. ह्या वर्सा सांजुजे वास बापाची पराब डिसेंबराच्या 6, 7 आनी 8 तारीखेर शुक्रार शेनवार आनी आयतारा
हो दीस अमनात करून दवरात तुमकां पयलेंच आमी तिलसिता आनी ह्या भक्तीपणांत ह्या फेस्ताच्या संभ्रमांत तुमकां आपोवनय आमी पाठयता. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत तुमी दिवयेत. ऑगस्ट म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता सांजुजे वा स्टॉलान मेळटा. एका प्रत्येक ₹10 जावन आसात. बगाळ भावा भयणीनो, पावसाचे दीस कळीत आसा. भायर वयत आसतना थंय इल्लेशें निसरता. तुमी जागृत सांबाळूंक तुमचे लागीं आमी प्रत्येक रितीन विनंती करता. जागृतकाय सांबाळा. तुमच्या भुरग्यांचे हात धरनवरा, तांकां सोडी नाका. धांवोंक निसरता आनी तुमची जागृतकाय सांबाळची. तेच बरें. थंयसर भायर आसल्यो तुमच्यो सत्र्यो तर मात्र वरात. तुमच्यो वानो तर मात्र घालात. दुसऱ्यांच्यो वानो, दुसऱ्यांच्यो सत्र्यो दया करून तुमी व्हरी नाकात. दया करून तुमी घाली नाकात. तुमकां परत देव बरें करूं म्हणटा आसतना आयच्या जेवणाच्या आनी दान दिल्ल्यांक मानाची वात हांवें तुमकां दिता. म्हणजे जवळ तिळसिल्ली मानाची वात प्रधान याजक मनादी बोनिफास पिंटोन दिवची. तुमची नांवां आपयत आसतना हांगासर मुखार येवची. ही मानाची वात तुमी स्विकार करची. सोहान रोड्रिगस वामदपदावी ₹1000. फ्रांसीस एम टिमोनीस आनी कुटाम पांबूर ₹5000. जॉय डिसोजा फजीर ₹2000. नांवां आपयलीं मुखार येवचें आसात तर हांगातर येवन वाती व्हरच्यो. नवीन फेर्नांडीस मँगलोर ₹1000. फिलोमिना लोबो मुंबय ₹500. नांव नाका म्हणे कल्याण वर्काडी ₹500. ग्रेसी लोबो उपिनंगडी ₹1000. फिलोमिना डिसोजा निरकान ₹1000. सुजाता मोंतेरो मिया पदाव ₹500. ह्या पुनशेताच्या बरेपणा खातीर दान दिल्ली दान ह्या परी आसा. सारा सांसिया मोंतेरो नित्यदार नगर ₹5000. वैनन सारा पेरीस मुंबय ₹1500. नांव नाका म्हूण फजीर तेकल्यान ₹5000. हांगासर नांवां आपयलीं कोणी आसात तर मुखार येवन वाती स्विकार करच्यो. कोणी हांगासर आयिल्ल्या बरी दिसनात. तुमकां सोमेश सांग तुमच्या बऱ्या मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देखून बसया. मुखाच्यान तुजो वाज बापाचेर पातयेवन ताचे लागीं मागल्लें तो दिता म्हणल्यार बरे वशान बरोवन घाल्ली तें सावा. जुजे वाजाचेच जबाबदारी जावन आसा. कितें पण आमी विश्वासान पातयेन भक्तीन मागता तें देवातान मागून दिवचें. आनी त्याच पातयेन तुमच्या सर्वांच्या आशे विश्वासा सवय त्याच जुजे वाजाकच हांव भेटोवन दिता. मुखाच्यान सबार आनी त्या सवा मुखांत्र सबार आनी फोना मुखांत्र सबार आनी संदेश पाठोवन बरेपण जोडलें आनी बरेपण मेळच्या खातीर म्हणून मागिल्लें आसा. ह्या सोमेस्तांक सांगाता घेवन हांगासर आयिल्लें उपकार आठवणी तशें त्या सवान तुमच्या मुखार हांव दवरता. सर पिडेशिडेंतले कश्टान वरांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां पाठयल्ल्यान एकल्याची सर्जरी बऱ्या रितीन जावन बरी भलायकी दिल्ल्या करगां. कितें जडकळ नासतना परगांवांक पावल्ल्या करगां. चिंतल्लें काम बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर अर्गां. येदोळ म्हणसर बऱ्या भलायकी राखून सांबाळून व्हेल्ल्याक एलर्जी गूण जाल्ल्या खातीर जाग्याचे समस्ये परिहार जावन बँकांतल्यान लोन मेळोवन घर बांदूंक फावो जाल्ल्याक एकल्याचें काजराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक कुटुंबदारांनी अर्गां दिल्यान कसली जडकळ नासतना परगांवां वचूंक फावो केल्ल्याक सर विज्ञान वरांतले राखून व्हेल्ल्याक चेडू भुरगीं जाय म्हूण मागिल्ल्या जोड्याक चेडू भुरग्यांचे देणे फावो केल्ल्याक उपकारी काळजान अर्गां पाठयल्यान. ते समा काम नासतना घराचे एका तरणाट्या बऱ्या कामांची विजा मेळच्याक शिकोवंक कसमच्या भुरग्यां सारकी मोद दिवन शिकोवंक बरें अंक काडूंक आमाल पिवणे सोडच्या खातीर 5 जाणांनी मागला 5 कुटुंबांच्यांनी मागला. घर बांदूंक फावो जावच्या खातीर तकली फडाफड कोण जावं मायग्रेन समस्या परिहार जावच्याक 11 जाणां भुरग्यांचे देणे फावो जावच्याक दोगांचे बाळंटेर बऱ्यान जावन भलायकी बरी ती भुरगीं जल्मोवच्या खातीर मागतात. कॅन्सर पिडेन कश्टांच्या
दोगा भयण्यांक बरी भलायकी मेळोंक, दोगा भुरग्यांनी मोबायलांतल्यान पयस रावन बऱ्या तरान शिकोवंक आनी शिकले मतीन दवरून बरोवन पासोंक, किडनी स्टोन करगोन वचून बरी भलायकी मेळच्याक, एका स्त्रियेची गांठी दो गूण जावंक, कसली चडकड नासतना इस्रायलाचे विजा आनी बरें काम बेगीन फावो जावच्याक, ब्युटी पार्लराचें बिझनेस बरें इम्प्रूव जावच्याक, एका भयणीक दोळ्यांचे दिश्ट मेळोंक, एकल्याक बऱ्या गुणांचे आनी बऱ्या कामांचे चेडू फावो जावच्याक, एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचून बरो जागो मेळच्याक, 8 जाणांनी बरें काम मेळच्या खातीर मागला, जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी दिवच्या दोशीता राखोवंक कोर्ट केसी तीर्थ जावंक, एकल्याच्या जाग्याचे समस्ये परिहार जावच्याक, एकल्याच्या माथ्याचे शिरेचे समस्ये गूण जावन बरी भलायकी मेळच्याक, कुटुंबांतल्या सरसंद्या बरी भलायकी संतोष आनी समाधान मेळोवंक, BDS कोर्स बऱ्या तरान संपोवंक, एकल्याचो राग गर्व हागे उणें जावन घरान समाधान हाडच्याक मतीक उजवाड मेळच्याक, कोर्टान न्याय मेळोवन केस बेगीन चकेर जावच्याक, डायव्हर्स केशींतावन सुटका मेळोवन फायनल लेटर हाताक मेळच्याक, बिझनेसाक कोणेंय आडपाय दिनासतना रावच्याक, एकल्याचे बे पयसावंक, एकल्याक मागणी करूंक आनी मिसाक हजर जावच्याक मती उजवाड मेळोवंक, परगांव तशें एकल्याची पिडा गूण जावन गांवांक येवच्याक, ऑपरेशन बऱ्या तरान जावन पोटाचे दूख गूण जावंक, जाग्याचें पेपर सारकें जावन बेगीनचो जागो नावार जावच्याक, ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ, एकल्याच्या जाग्यार अशी वायट सकत पयस आमच्याक, एकल्याची तकली फटाफट गूण जावंक, पाट हात पाय पेंकाट दोख दोंपराचे दोख घुमटे दोख गांठे दोख गूण जावच्या खातीर सबार आनी मागला. BSc नर्सिंग करून गव्हर्मेंट कोटा सीट मेळोवन पास जावच्याक, एकल्याचें बिझनेस बऱ्यान जावच्याक आनी बिझनेसाक लोन पास जावच्याक, नर्सिंग परीक्षेन पास जावच्याक, रागारस्येका चलयेन ताच्या बहिणी लागीं राजी जावन पयलेंचे बरीच उलोवचे खातीर मतीक उजवाड मेळोवंक, 13 जाणां बरी सैरीक मेळच्याक, 14 जाणांनी अमल पिवणे सोडच्या खातीर, थायरॉयड पॅरालीस गँग्रीन फिट्स गूण जावच्याक, BP शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर, तकली फटाफट माट्टे दूख शिरांचे दूख शेळ गूण जावंक, दिल्ले पयशे फाटी मेळोवंक आनी रीण फारीक करूंक, शुगर कंट्रोल जावन डायबिटीज पिडा उणी जावन बरी भलायकी मेळच्याक, दुबय वचूंक विजा फावो जावच्याक, जाग्याचे समस्ये बऱ्यान इत्यर्थ जावंक, ऑगस्टांत येवच्या OET एग्जामान बरे अंक मेळोवन पास जावच्याक, CETक तयार करनाच्या मतीक उजवाड मेळोवंक, 3 वर्सां जावन काम नासतनाचे एकल्याक परत परगांवांक काम मेळच्याक, एका कुटुंबाक नवें घर बांदूंक फावो जावच्याक, राग पयसोसून मकान उलोवंक करपा आनी सकत अडकळ पयसोन इस्रायल वेचें भाग फावो जावच्याक, MSc परीक्षेंत बरे अंक काडून पास जावंक, एकल्याचो दुबाव पयस वेच्या खातीर, एकल्याचो पाय दूख गूण जावच्या खातीर, घराचें काम कसलेच अडकळे म्हणे पता पावोवंक, रातीक न्हीद पडनासलेल्या एकल्याची सारकी न्हीद पडोवंक, तकली दूख आनी पाय दूख गूण जावच्याक, एलर्जी शेळ खोंकली ताप दोळे कुरजूंचे उणें जावंक आनी गूण जावंक, डेंग्यू पिडेतान सर्वांक राखून व्हरच्याक सुबार आनी मागला. पावसा वरवीं जावच्या सर्व अनाहुतांत राखून व्हरच्याक आनी ह्या दिसांनी कितें सर्व जालां ह्या सर्वांक सुरक्षिताय मेळच्या खातीर आनी तांची जतन घेवच्या बरें मन दाखोवच्या सर्वांक देवाचो आदार लाभच्याक. 14 भुरग्यांनी बरें करून शिकून परीक्षेंत बरें करून पास जावंक, 3 कुटुंबांच्या सर संद्यांनी घरान शांती समाधानान जियोंक, कुटुंबांतल्या सर भुरग्यां बरी भलायकी शिकपान जैत आनी कुटुंबांत एकवट मेळोवंक, एका विशेष गरजा खातीर मागला. नवें घर बांदूंक दानी थावन कुमोक मेळच्याक, कुटुंबांचो जागो बेगीनच वांटे जावच्याक, नाना रितीच्या पिडेन कश्टांच्या सर्वांक बरी भलायकी समाधान आनी धैर्य मेळच्याक, पडोवन बावळो दूख जाल्यार एकल्याक MRI स्कॅन नासतना गुळी आनी गूण जावच्याक, सर्वीस स्टेशनांचे बिझनेस बऱ्यान जावच्याक आनी घराचे आनी सर्वीस स्टेशनांचे रेकॉर्ड्स बेगीनच जावच्याक, दुबयंत आसलें बिझनेस बऱ्यान चलच्याक, पेंटा दुखी वरवीं आस्पत्रेंत आसच्या एका मलगाड्याक बरी भलायकी मेळोवंक ताचें ऑपरेशन बऱ्यान जावच्याक, बेंगळूर वस्तीकरच्या एका कुटुंबाक एक्सिडेंट केसीन फावो तो परिहार मेळोवंक, कामांच्या सोदनेर दुबय वेच्या चलयाक फावो तें काम मेळोवंक, एलर्जी शेळ आनी खोंकली आनी पुरासण उणें जावच्याक, BDS परीक्षेन बरे अंक काडून पास जावंक, कोर्टांत आसलेल्या केसींत न्याय मेळच्या खातीर एकल्याच्या आंगाची खतां संपूर्ण गूण जावंक, तेकांक शुगर नॉर्मल जावंक, 6 जाणां ल्हान भुरग्यां बरी भलायकी मेळोवंक, युरोप प्रोसेस बेगीन जावन वर्क परमीट जावच्याक, दुबयांतले बिझनेस बऱ्यान चलोवन कामागारांनी संगतपण दिवंक, बोन मॅरो ऑपरेशन जावंक आसच्या 2 भुरग्यांक कुमोक मेळोवंक तशें ऑपरेशन जावंक,
पावसा वरवीं कश्टांच्या सर भावंडांक पोटाक वस्तेक कुमकेक आदार लाभोंक आनी बऱ्या मनांच्या मनशांचो आदार तांकां लाभच्याक ह्या सर्व ते सवानी आनी आमी जेजेवाजा मुखांत्र मागोंक जोडोंक आशेवन आशिल्ल्या सर्व आमच्या गरजांनी आनी ह्या पुणतळाच्या बरेपणाक आदारसूंच्या सुदारसूंच्या जावं पुरो रांदपा मुखांत्र जेवणां कुमो करच्या बरें मन दाखोवन विविध रितींनी कुमो करच्या हांगासर भक्तीपण चलोवन वरच्या सर पाद्र्याबांक विविध रितींनी आदारसूंच्या सर्व भक्तिकांक हप्त्या मदें म्हयन्या मदें ह्या आयच्या दिसा ह्या नोवेनांत वांटेली जावंक केल्ल्या समेस्तांक जेजेवाज बाप देवा तो सर बरें तांकां मागोवन दिता म्हणल्या विश्वासान आमी सांगाता मेळोवन मागता आसतना हर एकल्याक हें बरेंपण मेळोवन दी आनी प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी आमकां गरजेचो पावस देवा तोन लाभून आनी गरज नातुल्लो पावस उदक आसच्या गांवांनी पडोवन एक बरेंपण मुखल्या दिसांनी आमकां हर एकल्याक मेळोवन दी म्हणल्या बरवशान आनी हांगासर आयिल्ल्या हर एका भक्तिकांक बरें जावन दी म्हणल्या आशेन सर्व आमी दिंबी घालया हात वयर घालया एक आमच्या आपा 3 नामान मरी आज आमी आनी आनंद बापा आमी भेटोवया एक हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक दुसरें थंयसर आवरा वरवीं कश्टांक सांपडल्ल्यांक थंयसर आदार मेळच्यांक आनी असल्यांक कश्टांत आशिल्ल्यांक कुमो करतल्यांक देव तांच्या मतीक बेसांव दिवन दी तांच्या बऱ्या मनांक आशिर्वाद दिवन दी म्हणून ह्यो 3 नामान मरयो ह्या सर्व तांच्या कश्टांतल्या खातीर भेटोवया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपरतो ग्रास जाता आमकां दी आनी आमी आमचे सकयल्या बक्षिता तशी आमची पत्कां बोगोस आनी आमकां ताळे पडोवं दिनाका परवयतांतले आमकां निवार नमान बरें कृपें बरयले समजिये सांगता श्रेमता तो सदैव आनी सदैव पावतो गोशी जेजू भगवान मरिया देवाचे अमा वाप्या खातीर अधिकार आतां आनी आमच्या सांजुजे वासाची लदीन सुमयां काकुलत आमची कर क्रिस्ता काकुलत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्त दयन आयक आमकां सर्गींच्या देव बापा देवा पुता संवसाराच्या दारोका देवा पवित्र आत्म्या सांतिसिमा त्रिंदा एकाच देवा गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा आपल्या वै बापाच्या देवस्थान वाडून आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा दुबळी गायची जिणी जिवन सुकृत जावन रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा सगळ्या किनाऱ्यान पवित्रपणाचो परमळ पासरल्या सांजुजे वास बापा श्रीलंका दगदोने सांपडल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा मरियमाय सुसेवाक जावन आपणाक मरियमाच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा भिकाऱ्याच्या रुपात श्रीलंकाक वचून नाच जावन वेच्या कातोलीक बाबात जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा कोंतांचे भक्तिमनादान मरियमाय समोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा कश्टान सांपडल्यांच्या गरजांत पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा देवाचेर बाबार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट नवार धैर्यान सोंसुल्ल्या सांजुजे वास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे बागनातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा बाबार्थ सणून पयस गेल्ल्या शेळयांक एक गवळ्या काळ इणांत हाडूंक आवरलेल्या सांजुजे वास बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवासरची हाडून पेसाडल्या सांजुजे वास बापा देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले नोवेनाचें मागणें सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाचें बेसांव आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलली वाट आमच्या क्रिस्त जिणे मेल पंक्त तेच वाटें आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणें देवा स्वपरिमीत मोग तुवें भोगलोय
आनी तो सुमोग हजारो लोकां वणशाक तूं सुटसुडीत जालोय. अंधकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडयलेल्या सरशीं तूं धांवलोय. तांकां जिविताचे उतार परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशीं हाडलें. मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हूण ना, कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल. देवाचे उतार परगट करूं आमची काळजां उर्बेस्त कर. पेलाच्या पाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजचे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांत तूं पावलोय. तांची दुखां तुवें पुसलीं. तांच्या जिणेन हो बरवसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिपा शिकयलां आसता. जेजूचें सारकें दुर्बळ्यां पिडेस्त आनी कश्ट जाल्या तें पळोवंक आनी तांचे सेवे लागून आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातेंतून जावन आसलोय. देवाची विशेश मजा तुजे समें आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय. हा सरकाराजां देवा संगीत तूं आसाय. थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर तूं घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमच्या पासून देवा लागीं माग. ह्या घडी ह्या म्हज्या गरजां पासत देवा लागीं विनाती कर. ही घडी भर मौनपणी आमच्यो गरजो सांजुजे वास बापा मुखार सर्गींच्या बापा उबारया. सांगता मागया. सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांवन केदेंच पयस वचून आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सरपासांत हांवन आमकां राखून व्हर. बाबडताक आडवेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका. जेजून दाखयले वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससना जिवेंचे भाग आमकां मेळाशें कर. आमेन. आमच्या सर पिडेस्त भाव भयणी खातीर आतां मागया. तुमच्या घरा तुमच्या शेजारा तुमच्या वाड्यान तुमकां वळख आसल्या सर पिडेस्तांचो आनी तुमच्या पिडेंत कश्ट म्हणजे तुमचोय उडास काण तांचो देवा लागीं आमी मागया आनी त्या मारिपा देवाक आमची सर कश्ट भेटोवया. सोम्याचे नावे आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणें सांपडलेल्या थंय तुजें काळीत कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमितां कर दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवाका सांजुजे वाजान आपले जिणये आनी मरणान जायतीं अजापां करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्या पुवी सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी अनुवारांतलें आमकां निवार. हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारणातुल्ल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजू देवाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताजी महिमा आनी संतोश एका देवा तावन येता. तोच देव आपले आशिर्वादांनी तुमकां भरूं. सांजू देवाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतलें सगळ्या वायटांतलें तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्रत्वाचें बोल मेळों. सांजू देवा सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पोवी सभा संतोश बरीत आसा. आमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत बागेवंतपणाचो मुकूट जोडून सासनाक संतोश भोगोवंक पावो. आनी त्याच सोडवंदारा देवा आसो बापा आसो आनी पूत आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदां रावो. आमेन. Papa
मोगळ पुत्र सोवे ओंकार बरी आशीर्वाद देवा आमकां समजुजे वास बापा आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आम